प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे जेन्ना ते प्रधानमंत्री झाले प्रत्येक समाज प्रत्येक घटक वेगळ्या तरेन त्यांची उदरगत करपाक आणि जाय तांकां रिप्रेझेंटेशन दिवपाक त्याच बरोबर योग्य ते स्थान देशाच्या लेवलाचेर आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान पयली फावट इतिहासीक गोष्टी जाल्ले आसा। काँग्रेस पार्टी जेन्ना सत्तेर आशिल्ली काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमांतल्यान नॅशनल लेवलाचेर आमी पळयता की एसटी स्टेटस जे जाय आशिल्ले काँग्रेस सरकारान ते करूंक ना आनी तेजे नंतर आमी पळयता की तेंचो प्रयत्न अटेम्प्टेड बिल इन द राज्यसभा क्लियरली रिफ्लेक्टेड ते करून ते पास करूंक शकले ना आनी जाय ते गोष्टी जे तेन्ना करूंक जाय आशिल्ले पयलीं जेन्ना काँग्रेसीचो सरकार सेंट्रलाक आशिल्लो ते करूंक शकले ना आनी हे सगळे श्रेय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक वयता। आयज तेंचे विचारधाराच्या माध्यमांतल्यान आनी आतां जायत्यो स्किम्स आनी जायते गोश्टी एसटी समाजाचो भाव आमच्या मतदारसंघात आमी पळयल्लो आसा। आमचो सगळ्या समाजाचे वेगळे तरेन आमी उदरगत करपाचो आमचो प्रयत्न आमी सदां पळयला। आयज सत्तरीच्या प्रत्येक भागाक आनी उसगांवच्या प्रत्येक भागात आमी पळयला। हांव सत्तरीचे उलयतां आनी इवन गोंय राज्यांत तुमी पळोवंक गेल्यार आयज एसटी समाजाचे जे कितें मागणी आशिल्ल्यो आयज गोंय राज्यांत आमचे मुख्यमंत्री आनी केंद्रान आमचे देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी आनी आमचे गोंयान आमचे अध्यक्ष दामू नायक यांच्या नेतृत्व सकयल पक्ष चलता आनी यांच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी करपाक फुडें सरल्या।